नमस्कार टी टाइम बुलेटिनान येवकार हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। भुतानीचे परवाने नेमा प्रमाण नासल्यार रद्द करचे मुख्यमंत्र्याचे नगर नियोजन मंत्र्याक स्पष्ट निर्देश। हाचे मुखार मेगा प्रकल्पांचे सगळे प्रस्ताव मुख्यमंत्र्या सामकार हाडपाची केली सुचोवणी। दिवचल पिराची कोंड वाठारांतली बेकायदो झोपडपट्टी केली। मातये भरवण न्यायालयान 10 बांदकामां मोडपाचो दिला आदेश। कारवाई वेळार दवरिल्लो खर पुलीस बंदोबस्त। म्हापशा नव्या बस स्टँडाचेर एफडीएन घाली दाड। पुण्याच्यान गोंयांत हाडिल्ली 200 किल बनावट बडीशेप केली जप्त। सुर्ला सत्तरीच्या उच्च माध्यमीक शाळेत फाटली 2 वर्सां ना पूर्ण वेळ मुख्याध्यापक। अतिरिक्त ताबो दिल्ल्या मुख्याध्यापकान फकत 2 फावटींच शाळेक दिल्या भेट। पालक शिक्षक संघटनेचो आरोप। मांडवी पुलाचेर कार आनी 2 स्कूटरी मदीं अपघात। कारीन ओव्हरटेक करतना 2 स्कूटरींक दिलो धपको। 3 जाण जखमी। केपें तालुक्यांत भाजयेचें व्हडलें उत्पन्न। काजर, मानगाळ आनी मायण वाठारांतल्यान 40 टन भाजयेचें उत्पन्न मेळ्ळां। केपेंचो विभागीय शेतकी अधिकारी संदेश रावत देसायाची माहिती। आतां खबरो विस्तारांत। दोंगर कातरप आनी झाडांच्या कापणे खातीर वादांत आशिल्ल्या भुतानी इन्फ्रा प्रकल्पाच्या परवान्यांची तपासणी करपाचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी नगर नियोजन मंत्र्याक दिल्यात। परवाने नेमान धरूंक नासल्यार ते रद्द करपाचे निर्देश मुख्यमंत्र्यान दिला। फाटले कांय दीस भुतानी प्रकल्पाक लागून राज्यांत बोवाळ सुरू आसा। प्रकल्पाक लोकांचो विरोध जायत आसतना सनद आनी परवान्या वेल्यान राजकीय पक्षां मदीं आरोप प्रत्यारोप सुरूच आसात। हे फाटभुंयेर सगळे परवाने तपासपाचे निर्देश दिल्ल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। फाटले कितलेशीच दीस जाले ह्या भुतानी प्रोजेक्टाच्या वयल्यान वेगवेगळी आंदोलनां म्हण किंवा विधानसभेतले सगळ्यो गजाली पळयता। प्रॅक्टिकली खंयच्याच मेगा प्रोजेक्ट किंवा स्मॉल प्रोजेक्ट हाज्यो फायली सीएमा कडेन येयना किंवा सीएम ऑफिस म्हण किंवा म्हाजे कडेन आसलेले डिपार्टमेंट हाका लागना। म्हळ्यार एकंदर जर तेजे डॉक्युमेंट कालच्यान 3-4 दीस जाले व्हायरल जाता ते जर पळयत जाल्यार सिन्स फ्रॉम द 2007 हे सगळे प्रकरण चालू आहा आनी ते वेगवेगळ्या पद्दतीचे प्रकरण चालू आहा। हांवेनूय बी ते सोशल मिडिया वयल्यान हाज्या वयल्यानूच पळयले। सो ऑलरेडी हांवें TCP मिनिस्टराक इन्स्ट्रक्शन्स दिला की अशा पद्दतीचे सपोज हाजी जर परमिशन्स दिल्ली ही जर एक्चुअली ताका दिल्ली परमिशन्स दिल्ली म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकरणात कन्वर्जन आसतलें किंवा खंयची एप्रुवल आसतली किंवा मेगा प्रोजेक्ट दिल्ले EC आसतली हे सगळे जर सारकें आसत जाल्यार ते रिवोक कर। प्रोजेक्ट बंद जाल्यार जाता, कारण स्टेटींतल्या लोकांक त्रास करून अशा पद्दतीचो प्रोजेक्ट आमकां नाका। आनी प्रोजेक्टाक आनी हेन्स फोर्थ एक स्टेप फुडें वचून म्हाजें तर सरळ म्हणणें आहा, बीइंग अ स्टेरींग कमिटी चेअरमॅन, खूब तेंप जालो स्टेरींग कमिटीची मिटींग जावना। आय एम सजेस्टींग म्हणजे स्टेरींग कमिटीन तांकां आनी TCP हांव सजेस्टनूय करतलो की अशा पद्दतीचे मेगा प्रोजेक्ट जे आसा पळय न्ही हाजी एप्रुवल्स ही सीएमा पर्यंत येवपाक जाय, कारण ती इंटर डिपार्टमेंटल आसता। ताका इन फ्युचर लागपी सिवरेज आसतले, वॉटर सप्लाय आसतली, अशे वेगवेगळे गजाली इंटर डिपार्टमेंटल आसता। त्या खातीर ते सीएमाच्या पर्यंत येवपाची गरज आसा। त्या खातीर स्टेरींग कमिटीन हांव सजेस्टूय करता की तेजे हेन्स फोर्थ अशा पद्दतीची सगळी सीएम एप्रुवल पर्यंत येवची, जेणे करून इंटर डिपार्टमेंटल इन्वॉल्व आसल्या कारणान ते हे जावप गरजेचें आसा। आनी मेगा प्रोजेक्टा खातीर म्हणजे सगळी डिपार्टमेंटान कन्सेंट किंवा ऑन बोर्ड घेवप हे गरजेचें आसा, म्हणून हेन्स फोर्थ ते सजेशन्स करतलो। म्हाका दिसता म्हणजे भुतानीच्या बाबतींत जे चल्लेले हे सगळे जे आसा पळय न्ही हे एकंदर जर तांचे ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्सूय दिले हांवें TCP मिनिस्टराक की जर सारकें नासत जाल्यार तो बंद कर आनी हे करप। मुख्यमंत्र्यान आदेश दिल्या उपरांत मुरगांव पिडियेन भुतानी इन्फ्राच्या नांवान सुरू आशिल्ल्या कंपनींक कारणां दाखयात नोटीस जारी केल्या। परवानो कित्याक रद्द करचो न्हय ही जाप दिवपाक 7 दिसांची मुजत दिल्या। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV। फाटल्या कांय वर्सांच्यान वाद सुरू आशिल्ल्या दिवचल शारांतल्या पिराची कोंड वाठारांतली बेकायदो झोपडपट्टी निमाणे मातये भरवण केली। न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण कारवाय करतना JCB यंत्रा वरवीं झोपड्यो मोडपाक सुरवात केली। न्यायालयान 10 बांदकामां मोडपाचो आदेश दिला।
इतल्या वर्सां इल्लीगल हे सगळे घाट्यार रावता कितें बोवाळ जाता जाल्यार म्हाका पुलीस फोर्स घालून तुमकां काडचें पडटा आमकां घेतली तरी गव्हर्नमेंट बरें दिवंक जाय न्हू 50 वर्सां जाल्यार लायट बील आसा सगळ्या भुरग्यांचे जेला मुद्दार आसा सगळे आसा हांगा ऑर्डर म्युन्सिपाल्टीन दिला हायकोर्टाची ती आसा पिराची कोण वाठारांतल्या झोपडपट्टीचो न्यायालयांत वाद चालू आशिल्लो निमणे दिवचल पालिकेन दिल्ल्या झोपडपट्टी मोडपाच्या आदेशा प्रमाण ही कारवाई केली कारवाये वेळार कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रश्न निर्माण जावचो न्हय म्हूण दिवचलचे मामलेदार प्रवीण गावस परिस्थितीचेर लक्ष दवरून आशिल्ले खर पुलीस बंदोबस्त दवरिल्लो वातावरण मातशें तापिल्ले कारवाये वेळार झोपडपट्टीत रावपी लोकांनी विरोध केलो मात मामलेदार प्रवीण गावस हांणी परिस्थितीचेर नियंत्रण दवरले दनपारां 12 वरांचेर झोपडपट्टी मोडपाक सुरवात जाली जर जाता आमी तेका कांय करूं शकना ऑर्डर आहा जाल्यार आमकां ती करची पडटा आनी ती ऑर्डरीक जर स्टे जर तुमकां स्टे जर आहा जाल्यार एडवोकेटानूय क्लियर केलें तेका जर स्टे जर ना जाल्यार आमी तेका कांय करूं शकना आमी ती एक्झिक्यूट करता एक पळय मनीस कोण म्हणून हांव तुका मातसो टायम दिवं शकता भितर तुवें कितें वेल्युएबल सामान आहा ती काडात नाल्यार म्हाका फोर्सान ते डायरेक्शन दिवन तांकां काडचें पडटलें म्युन्सिपाल्टी पाय पडून आमी हे करता हांव तुमकां पांय पडटा पळय म्हाका कांयच ऑप्शन ना तूं येता म्हणा आमकां मातशी मदार उठून जायना करीन जायना आमी कांय करूं शकना ते सामान खंय व्हरतले आमकां रावपाक जागा तरी जाय हांव तुका कित्याक सांगता हे म्हजी ऑर्डर न्हू हांव हांगा फक्त लॉ एंड ऑर्डरीक आसा बरोबर फाल्यां जर तुमी बोवाळ केलो जावं हातापाय गेली म्हाका आयक पयलीं आयक कितें जालें जाल्यार म्हजें काम लॉ एंड ऑर्डर म्हणल्यार जर कितें बोवाळ जाता जाल्यार म्हाका पुलीस फोर्स घालून तुमकां काडचें पडटलें इतने साल हो गए हमको इधर तो हमारे पीछे से हमारे बच्चों को तो कुछ तो मिलना नहीं हाँ जो लोग देने को तैयार नहीं है ना और हम ही भाड़े को रहते हैं हाँ ये क्यों होगा तुम्हारी जगह में ये रहता है हाँ हमारे जगह में ये रहते हैं अभी कितने साल हो गए हमको इधर हाँ ये लोग हमना नहीं देते तो क्यों ना रहा हमारा हमना नहीं तो नहीं हमारे पीछे से बच्चा को तो दो नहीं ये अपना कब्जा कर बट को हमना तो यूँ करने लगेंगे लोग क्या करना उसको तुम्हें डिमिशन करको तुम्हीच देना इतल्या वर्सां इल्लीगल हे सगळे घाट्यार रावता आमकां तेंच्यांनी खूब सतयल्या डेमोलेशन करपाक 2010 येयल्ले तेंच्यांनी केशी फुडें घालून 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 आमचे जिवाचे हाल केले आमचे भाव भयणी सगळे भाड्याक रावता आमच्या जाग्यान ते रावपाक आमकां कशें दिनासले आतां ऑर्डर पास जाला आनी आतां डेमोलेशनाक येयला तेजे खातीर आमकां हे क्लियर करून आमचे भाव भयणींक तेंचे मेळचे हे जागो तांकां आनी घर बांदून रावचे तेंच्यांनी आता कितली डेमोलिश ऑर्डर आहा कितल्या घरा सब आख्या फूल फूल घराक हा ते आनी त्या सायडीक हा फूल घराक आसा आमचो तितलो जागो आमकां मेळोन दी आनी तुमचे कडेन सगळ्या कडेन रिक्वेस्ट करता देव बरें कर टोटल कितली घरां आसली जागा हांगासर 2000 स्क्वेअर मिटर जागा 2000 स्क्वेअर मिटर हा ते जाग्यान तेंच्यांनी सगळे हाडून दवरलेले कितकी वर्सां जाली हांगा रावता ते डेमोलिश तेंच्यांनी इल्लीगल रावता पळय तेंच्यांनी इतले वर्सां तेंकां जमातीचे आमचे केशी चालू आसले आमचे 2012 सेटलमेंट जाले तेन्नासून तेंकां सांगलेले जमातीन आमकां कितें सांगलेलें तेंच्यांनी हे काडपाक हे झोपडपट्टी काडपाक आमी तुमकां हेल्प करता म्हणून तेंच्यांनी आमकां हेल्प करूंक ना आतां आमी तेंच्यांनी केशी आमचेर घातले आनी आमी ते झगडून आतां मेरेन सगळे ऑर्डर पास करून आतां डेमोलेशनाक येयला आमकां लेटर तरी दिल्या खेळ म्हणून आमकां मदार घेवन काही वाटलें सांग पण तुमकां कांयच कळोंक ना कांयच कळना आमकां गाडी लेटर जाल्या तुम्ही फुडल्या घालता क्या म्हणून नहीं तुम्ही आता अपील केल्यार ती कोर्टाक अपील केले कोर्टाक अपील केले कोर्टाने अपील केलेला पळय मोबायलान मारून घ्या नाल्यार जागे कोर्टान अपील केले अपील म्युन्सिपालिटी गावना राजा आता हे कितें तुमचें तर आता कितें करतलो कितें आमकां कांयच रस्ताच ना आतां भार उडयलेला आमी काय वचून रावया सांग आमकां घेतून
मागीर बोर्ड लागत ना आमकां निजाम गाजीच्या जाग्यार कितले वर्ष जाली तुम्ही हा 50 वर्ष झाले 50 वर्ष झालं लाईट बिल असा सगळ्या भुरग्यांनी त्याला मुद्दार असा सगळे आसा हांगा तुकाराम सावंत सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. अन्न आनी वखदां प्रशासनान म्हापशेच्या नव्या बस स्टँडाचेर धाड सुरूच आसा. शुक्रारा परतून म्हापशेच्या नव्या बस स्टँडाचेर धाड घालून पुण्या सावन गोंयांत हाडिल्ली बनावट बडीशेप एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी जप्त केली. 74,000ची 200 किल बडीशेप अधिकाऱ्यांनी जप्त केली. एफडीएची टीम अर्ली मॉर्निंग आयज 4:30 दोन जाग्यार आसलेली म्हापसा आनी पेंजीम आनी ह्यो इंटरस्टेट बसीस जे आमचे चॅक चालूच आसले ते आमी कंटिन्यू केल्ले. आयजूय आमकां थोडो स्टॉक मेळिल्लो आसा बडीशेप जी आसा ताका आमी सस्पेक्ट केला की कलर मारून हाडिल्ली आसा. सो हेजो आमी आयज सॅम्पल काडलेलो आसा 200 kg आनी हाजेर केस आतां बूक जाता. सो एनालिसीस रिपोर्ट्स बूक अ केस. बाकीचे बारीक बारीक दुसरे आयटम मेळ्ळे आसा त्याचो लेबलिंग डिफेक्ट्स आसा. सो हाजेर जी आमची दुसरी कारवाई आसा वी इश्यू नोटिसीस ह्योय आमी करतले. सुर्ला सत्तरीच्या उच्च माध्यमीक शाळेंत फाटलीं 2 वर्सां सावन पूर्ण वेळ मुख्याध्यापक ना. सप्तकांतले 2 दीस मुख्याध्यापकाक शाळेचें अतिरिक्त कामकाज दिलां. पूण शाळा परतून सुरू जाल्या उपरांत ताणें फकत 2 ते 3 फावटी शाळेक भेट दिली. हे संबंदी पंच वांगडा सयत पालक शिक्षक संघटनेन शिक्षण संचालकाक निवेदन दिलां. सुर्ला 3 वर्सां जाली हेडमास्टरचे बद्दल उलोवपाक गेल्ले आनी आमी तांकां एप्लिकेशन दिवन येयला की 3 वर्सां जाली हेडमास्टर आसा पळय आमी देविदास कुलकर्णी ताका अपॉइंट करून 3 वर्सां जाली आनी त्या 3 वर्सांक तो PTA बद्दल कांयच ताचें कॉम्बिनेशन नासता. कितें ताका विचारपाक गेल्यार ताका टायम नासता, फोन घेवपाक PTAचो टायम नासता. आनी आमी ताका 1-2-3 फावटी ताका सांगून पळयले की बाबा येवन आमी सगळ्या PTA आनी टिचर्स मेळून स्कूल आमचे बरे भाशेन चलोवया. पूण तो कितें करता PTA आपणाक लागना, आपणाक जाय ताका जाय ते आपणाक तो निर्णय घेता. PTA कसल्याय हितून तो इन्वॉल्व करून घेयना. तेज्या खातीर आमी आज डायरेक्टर मेळपाक गेल्ले की बाबा अशें अशें आसा फाल्यां आमची भुरगे कितें प्रॉब्लम जालो जाल्यार ताका कोण जबाबदार आसतलो की हेडमास्टर तो कोण घेयना आमकां. ताका लागून आमी डायरेक्टर विचारपाक गेले की आमकां तो सुर्ला हेडमास्टर नाका ताका. आनी तो आतां हेजे फुडें आयलो सुद्दां जाल्यार आमी ताका स्कुलांत आमी घेवचे ना असो आमी आतां PTAन पेरंट्सांनी निर्णय घेतलेलो आसा. तेज्या बद्दल आमकां कोणूय आमकां थंय अपॉइंट करपाचो अशें आमी डायरेक्टर मागलेले आसा. आनी आमकां म्हणजे आमचे हेडमास्टर कंटिन्यू ना आमच्या स्कुलाक, तो आमकां कंटिन्यू जाय. कित्याक भुरगीं कशी हे करतली शिकतली ताका लागून आमकां हेडमास्टर जाय. आनी तो कितें सांगता मिटींग आतां तो 4 म्हयने जाले स्कूल स्टार्ट जाले तेन्ना 2 फावटी येयला स्कुलाक. ते पयलीं आमची मिटींग जाली 3 तारखेर तेन्ना तो कितें सांगता की आपलो घरातलो प्रॉब्लेम सांगता की आतां म्हाका सांग घरातलो प्रॉब्लेम कसो आमी सॉल्व करतली. आमी करूं शकना न्हू. घरातलो प्रॉब्लेम आमी सॉल्व करूं शकना. तेन्ना आमकां तो म्हणटा कितें की म्हाजी चेडूं आहा हे आहा ते तशें जाल्यार तेणें हें सांगपाचें न्हू ना म्हणा कितें आपल्याच्यान जायना म्हणा. आनी 2 दीस घातला न्हू, 1 दीस तरी येवंक जाय न्हू. 8 दिसासून 8 दीस ना पेरंट्स सांगता की 15 दिसून 1 दीस येवं म्हणा तरी सुद्दां तो आपूण सांगता आमकां तुमचें लागना म्हणून. म्हाका पडलेलें ना म्हणून सांगता तो. मागीर हें कशें आमी 3 तारखेक मिटींग घेतलेली पण तेन्ना हेडमास्टर येयल्लो. ताका कितें सांगलें तो ताका हरशीं आठवड्यासून 2 दीस आमकां घातले थंय सुर्ला. तो म्हणटा कितें आपलो इतले पयशे येवपाचे आपले चेडूं आसा धाकटे आपूण 1.5 वर्साचे चेडवाक सांडून येयलो मागीर आपलो प्रॉब्लेम ना असो म्हणपाक लागलो. तर आमी म्हटलें कितें खबर आसा तुजें चेडूं आहा पळय ते तुजो प्रॉब्लेम आमचे भितर कांय ना. तूं 8 दिसान येयना न्हू जाल्यार 15 दिसान तरी 1 दीस आमकां दी. कित्याक खबर आहा आमचें कितें सायनी घेवपाच्यो आसता नाजाल्यार आनी कितें काम आसता. आतां आमकां खबर आसा न्हू 15 दिसान अमकेच दिसा हेडमास्टर येतालो अशें आमकां कळ्ळें काय मागीर आमी तेच दिसा वचपाक शकता न्हू सायनी बी घेवपाक. तशें कांयच सांगना. आपल्याक धरून तुमी उलोव नाका. तुमकां जाय तें करा आनी तुमकां जाय तो हेडमास्टर हाडा जाय ते तुमकां टिचर हाडा असो उलयता. मागीर आमी कितें करपाचें तुमीच सांगा.
मांडवी पुलाचेर शुक्रारा सकाळी कार आनी 2 स्कुटरींमदीं अपघात जालो. पणजे सावन म्हापशा वचपी कारीन ओव्हरटेक करतना म्हापशेच्यान येवपी 2 स्कुटरींक धपको दिलो. ह्या धपक्यान स्कुटरी वेले 3 जाण जखमी जाल्या. कार चालक सोऱ्याच्या गुळेंत आशिल्ल्याचो अदमास आसा. कार चालकाक पुलिसांनी ताब्यात घेतला. आयज सकाळी परतून एकदा मांडवी पुलाचेर अपघात जाल्लो आसा. हो अपघात जावन आसा 4 व्हिलर आनी 2 व्हिलरीं मदीं. पणजेसून म्हापसा वयपी 4 व्हिलर आहा तिणेन मांडवी ब्रिजाचेर पावल्या उपरांत ओव्हरटेक करतना म्हापशासून येवपी जे 2 व्हिलर वाले आसले तांकां धपके दिले. हितून 2-3 2 व्हिलरीचेर बसलेली मनशां जी आहा ती पडले आनी भितून 3 जाणांक लागलेल्या. एका बायल मनशाचोय भितून आस्पाव आसा जिका दुखापत जाल्लेली आसा. हो जो 4 व्हिलर वालो आसलो जो बलेनो घेवन वयतालो पणजेसून म्हापसा हांगासर हो मातसो ड्रिंक केल्लो आसलो अशें थळाव्यां कडसून कळटा. जेन्ना हो एक्सिडेंट पळयलो जे बाकीचे लोक आसले फाटसून येवपी लोक आसले त्यांनी ही गाडी आडयली आनी त्या टॅक्सी कार जेणेन हो एक्सिडेंट केला ताका धरून पुलिसांच्या हातीन दिल्लेले आसा. पळोवंक गेले जाल्यार अपघातांचे सत्र हे गोंयांत चालू आसा. सो सगळ्यांनी गाडी चलयतना 2 व्हिलर चलयतना काळजी घेवची, रूल फॉलो करचे, ओव्हरटेक करचे न्हू. हे जर सांबाळ्ळे जाल्यार अपघातांचे प्रमाण आनी अपघातान मरण पावपी किंवा दुखापत जावपी लोकांचे प्रमाण जे आसा ते कमी जावपाक मदत जातली. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. अंदू वर्सा केप्यां तालुक्यांत भाजयेचें उत्पन्न वाडलां. काकडी, भेंडे, मिरसांगो, घोसाळी अशे वेगवेगळे तरेचें उत्पन्न शेतकाऱ्यांनी घेतलां. काजूर, मानगाळ आनी मायणा वाठारांतले 40 टन भाजयेचें उत्पन्न मेळ्ळां म्हूण केपेंचो विभागीय शेतकी अधिकारी संदेश रावत देसाय सांगता. गोंयांत चडशी भाजी भायल्या राज्यांतल्यान येता. पूण आतां केप्यां म्हालांतल्या शेतकारांनी मोठ्या प्रमाणात आधुनीक पद्दती वापरून भाजयो रोवपाक सुरवात केल्या. अंदू वर्सा केपेच्या शेतकारांनी काकड्यो, कोकण दुदी, घोसाळी, मिरसांगो, भेंडे हाचे पीक घेतला. ताका लागून अंदू वर्सा केप्यां म्हालांत भाजयेचें उत्पन्न वाडलां. मानगाळ, मायणा आनी काजूर वाठारांतल्या शेतकारांनी जाल्यार मिरसांग, भेंडे आनी काकड्यांचें चड प्रमाणात उत्पन्न घेतलां अशें केपेची सहाय्यक शेतकी अधिकारी जोविता सिक्वेरान सांगलें. आमचे वेजिटेबल प्रोडक्शन भाजयेचें प्रोडक्शन खूब जाल्लें आसा केपें झोनांतल्यान आनी आमी जेन्ना फिल्डार वयतात तेन्ना आमी चोयलां की फार्मर्स जे आहाय ते सायंटिफीक मेथड्सान तेणी वयल्ले आसा. जावं ते कोंकण दुदी, घोसाळी, मिरची, भेंडी अशी खूब भाजयो रोयल्ल्यो आसात. ड्रीप इरिगेशन वापरून, प्लास्टीक माती ह्यो सायंटिफीक मेथड्स वापरून प्रॉपर स्पेसींग मेंटेन करून तेणी ह्यो सगळ्यो भाजयो रोवन बरें प्रोडक्शन ईल्ड काडलेलें आसा. आनी अशें करून आमचे जे केपें तालुक्यान आसा ते भाजयेचें उत्पन्न वाडटलें. मिरची, भेंडी आनी काकडी खंयचे एरियेक मानगाळ, मायणा, कोल्ला आनी काजू. हे कितलेशे जालां ते प्रोडक्शन अशें 40% अशें वाडलें. आनी ते मागीर कितें करतात ते प्रोडक्शन कोणाक विकतात ते हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाक घेतलेले आसा आनी प्लस तेणी जे आनी एक्स्ट्रा ते भायली घातलेले आसा. तुम्ही एज अ एसिस्टंट ऑफिसर तुम्ही किती सपोर्ट करतात? आमी तांकां गायडन्स प्रोवायड करता. तेंच्या फिल्डान वचून सायट इन्स्पेक्शन करतात. मागीर सायंटिफीक मेथड्स जशी सांगलां प्लास्टीक मल्चिंग, ड्रीप इरिगेशन ताचो यूज म्हणजे कित्याक यूज जाता आनी कशी यूज करप ते तांकां गायडन्स दितात. मागीर रोग कीड लागल्या तेंचेर बीन तांकां थोडीशी म्हायती दितात. आता अशी खूब आता तुम्ही जे मेजर जे प्रोडक्शन करता तुम्ही अशें कितलीशे विजीट दिता तुम्ही तांकां सपोर्ट करपाक जे बरे फार्मर्स आसा तुम्ही सांगता मोठ्या प्रमाणात प्रोडक्शन जाता तेका आमची सायट इन्स्पेक्शन जातात. सो आमचे रेग्युलर बेसिसाचेर म्हणल्यार मंथली विकली तशें कितें आसता? मंथली विकली तशी आसना म्हणजे नीड बेस्ड आसतात आमची सायट इन्स्पेक्शन. गोंयांतल्या केप्यां तालुक्यांत भाजी मोठ्या प्रमाणात शेतकार रोयतात. अंदू वर्सा शेतकी खात्यान शेतकारांक भाजयेची बियो दिल्ल्यो. तातूंतल्यान शेतकारांनी लागवड करून अंदू वर्सा वट्ट 40 टन भाजयेचें उत्पन्न घेतलां. फाटल्या वर्साचे तुळेंत अंदू वर्सा भाजयेचें उत्पन्न वाडलां अशें केपेचो ZAO संदेश रावत देसायान सांगलें.
आमी गोंयांत पळयता चड अशी भाजी आमची भायरसान येता आनी केपें हो आसा तो भाजी प्रोडक्शन करपाचो एक मेजर तालुका आसा. ह्या वर्साक आमी एक टार्गेट दवरली की चडांत चड भाजी केप्यान जी ऑर्गॅनिकली प्रोड्यूस करता अशी चडांत चड प्रमोट करचे. आनी हेका लागून ह्या वर्साक आमी 50 किलो भाजयेचे बी आसा पळय ते सबसिडीचेर शेतकाऱ्यांक दिल्ले. हितूक मेजर असले कुकुंबर काकडी, तितून भिंडी, कोकणदुदयो, मागीर मिरची आनी काराट्याचे बी असले आनी वाल. आतां आमी पयलीं थोडोसो पावस पडून लोकांक त्रास जाले भाजी रोयताले तांकां, पूण आयज आमी जेन्ना रिपोर्ट घेयला तेन्ना आमकां अशें कळून येयलां की बरें प्रोडक्शन सारकेंच लॉस जालना पूण बरे प्रमाणात प्रोडक्शन शेतकाराक मेळ्ळां. आयजूच आमी हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनांतल्यान रिपोर्ट घेतलो काजूर, मानगाळ आनी मायना ह्या एरियांतल्यान जवळ जवळ 40 टन भाजयेचे तेणी प्रोक्युअर केला. आमचे नेतुर्ली प्रोक्युअरमेंट सेंटर आसा हेजी भायर त्या विलेजीचे लोक 40 टन फक्त तेणी ऑफिशियली तांकां दिला. हेजी भायर लोक भायरूय विकताले आवटसायड बाजारांत बी. तेतून 20-30 टन अशे तरी तेंचे ह्या 3 विलेजीचेच आसा. म्हणजे हेजे प्रमाणे कळटा की गेल्या वर्साचे प्रमाणे अमनूय बी उत्पन्न जालेली आसा आनी अमनू थोडीशी रेट आसा ती शेतकाऱ्यांक चड मेळ्ळी आसा कंपेर्ड टू लास्ट इयर. गोमंतक टीव्ही खातीर केपेच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकार. गोंयच्या दर्यादेगेर व्हड प्रमाणात बुल ट्रॉलिंग आनी एलईडी नुस्तेमारी जाता. हाचेर बेगोबेग कारवाय जाली ना जाल्यार जनहीत याचिका दाखल करतलो अशी शिटकावणी सेनार बाटीन कोलवा रावपी कॅल्वर्ट गोन्साल्वीस हांणी नुस्तेमारी खात्याक दिल्या. ह्या तरेच्यो बेकायदेशीर नुस्तेमारी करप सप्तकांतल्यान 3 फावटी तरी जाता आनी हाचो परिणाम पर्यावरणाचेर जावं येता. देखून राज्य चलपी ह्या बेकायदेशीरपणाचेर धाड घालपाक अधिकाऱ्यांनी स्पीड बोटींचो वापर करचो अशी मागणी कॅल्वर्ट गोन्साल्वीस हांणी केला. ते फिशरमॅन आहाय ते चड करून पसिनींग आनी बारीक आहाय ते मरे एक्सप्लॉयट कोताय आखे द सी. आतां विदीन 4-5 किलोमिटर्स फ्रॉम द शोर न्हू दे आर पुटींग LED लायट्स. सो LED लायट्स थिंग घाल म्हणजे शोराचे आनी नुस्तें येवपाना. रांपोणकार पातकारां ते नुस्तें मेळपाना. सो आमकांय मेळपाना. सो हे 2 थिंग आमकां सोय मेळटा सोय मेळना ते वयताच म्हारगूच. आनी ते बारीक आहा ते इतू बारीकू सामके अरावंड 3 सेंटीमिटर्स देखून आसता. सो ते वयता फिश मिलाक. सो हांवें मागिलां गव्हर्मेंटा कडेन ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबराक फिश मिल बंद करची कित्याक डिमांड ना जाल्यार सप्लाय ना. सो इफ देर इज नो डिमांड फ्रॉम फिश मिल प्लांट देर विल बी नो सप्लाय. सो सप्लाय ना जाल्यार हे दवरपा नाय. आनी मॅस सायज तेम चॅक करची म्हूण गव्हर्मेंटान तेमी हें दवरलो आहाय मनीस देखून दवरलो आहाय फ्लायींग स्क्वॉडा भाशेन पणजे. पूण ते कंप्लेन येयल्यार वयताय पूण कितू काम केलें तें हांव RTIचेर घालून चोयतलो. मागीर दुसरें बुल ट्रॉलिंग येताय मालपेसन आनी गोवन फिशरमॅनूय बुल ट्रॉलिंग कोताय. सो म्हाका 3 एग्जाम मेळ्ळे. सो ते म्हणून लागले आमकां गोवन्सू पेट्रनायज कोताय ते आमगे फिश माफिया आहाय ते. तूं गोंय यो आमी तुका प्रोटेक्ट कोताय. आमगे बोट तुगे कर्नाटका आहा तेन्ना तुमी आमकां प्रोटेक्ट कराय. आतां दुसरें आनी एक आहा जनरेटर न्हय ते मरीन एक्टा प्रमाणे एक पॉवर सोर्स एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पॉवर अदर देन ऑफ द इंजीन रनिंग इंजीन उजा करूंक जाता. मीन्स जनरेटर उजा करपा जाता. पूण हे थोडे जाण मरे फिश माफिया गे कोण आहाय ते तांकां शार्मिला मंतेरून एलाव केले 2 घालपाक. सो ते 2 काडपा मागोता तो कित्याक 2 जनरेटर कित्याक आहा तितले वयता वताय घे न्हू मातशें थोडें दवरयाय न्हू. सो 2 जनरेटर कित्याक जाय तुमकां. And High Court Goa Foundation has been kind enough to file a writ. And ते जजमेंट आहा पूण 1 जनरेटर खबर कोताय ते हिंगा हांव 2 जनरेटर खबर कोता. सो हांव मागोता न्यू फिशरीज डायरेक्टराक हे काडपा म्हूण ते 2nd जनरेटर काडपा म्हूण. मडगांवच्या मोती डोंगर वाठारांत पुलीस आउटपोस्टाचें उक्तावण जावपाचें आसा. देखून मडगांवांत वाडपी गुन्यांवांचेर नियंत्रण हाडपा खातीर ह्या पुलीस आउटपोस्टाची मजत जातली तशेंच थळाव्या लोकांकूय हाचो फायदो जातलो अशी माहिती दक्षिण गोंयच्या पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत हिणें दिल्या. तशेंच मडगांव नगरपालिके कडेन उलोवन हो वाठार नितळ करून घेतले अशें सुनीता सावंत हांणी सांगलें. मॉन्ट हिल आमी ऑलरेडी एक आउटपोस्ट जावचो म्हणून एक प्रपोज केल्लें आसा. तेंवूय काम चलिल्लें आसा. मॉन्ट हिलाचेर वयर ग्रावंडा कडेन थोडो जागो आसा ओपन आनी थंय एक पडके कशें एक हें आशिल्लें
स्ट्रक्चर आशिल्लें. सो दिगंबर सरान तें रेनोवेट करून घेतिल्लें आसा स्ट्रक्चर. आनी आमी प्रपोज केला की हो ओपन स्पेसीचेर तें आशिल्लें आनी कोणाचें कांय नाशिल्ल्या कारणान आमचो थंयसर पुलीस आउटपोस्ट बीट पोस्ट हो जरुरी आसा, लुकींग इनटू द लोकॅलिटी ओवर देर एट मोंटी हिल. And so we are every day trying to look into that so that we make it ready. आणि आता नियरली आय वूड से 99% रेडी जाल्ली आसा. आज हांव ते टॉयलेट बाथरूम बीन सगळें पळोवपाक गेल्ले, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन्स जावं फॅन अशें करून. सो आमी ती चालू करूंक सोदता. म्हणजे मोंट हिलाचे बीन जे लोक आसा तांकां पुलीस स्टेशनाचेर ना थोडे स्मॉल तेंच्यो कितें कागाळ्यो आसा, एप्लिकेशन्स आसा, हे थंय घेवपाक शकतले. आनी थंय बीट पोस्ट आसल्या उपरांत पुलीस प्रेझेन्स आसतलो आनी सर्वेलन्स आसतलें बेड कॅरेक्टरांचेर. थंयसर ओपन ग्रावंडाचेर कोण येता वता हांचेरूय सर्वेलन्स उरतलें असो म्हणून म्हजो एक प्रयत्न चलिल्लो आसा. शॉर्टली आमी तयारी करता की आमी ताजें एक उक्तावण करतले आनी जी सराक बीन आपोवन उक्तावण करतले आनी ती ऑपरेशनल करतले वीच वील बेनिफीट दी policing as well as for the public. So I'll be requesting the chief officer and municipality also for undertaking this before we could start with this outpost so that cleanliness also is done. And we will emphasize with sensitization for the public over there to see that cleanliness is maintained there. मडगांव एरियेक वाडट्या क्रायमाचेर कंट्रोल करपाक लागून दक्षिण गोंय पुलिसांनी एक स्टेप घाल्लें आसा आनी तांणी आतां सद्याक मोती दोंगरार एक आउटपोस्ट प्रपोज केल्लें आसा. काल दक्षिण गोंयची SP आनी DYSP हांणी दोगांयनी वचून ह्या आउटपोस्टाची पळोवणी केली आनी म्हणजे जें काम कशें चल्लां ताची पळोवणी केली. आनी तांणी दिल्ल्या म्हायती प्रमाणे हे जे आउटपोस्ट आसा ह्या म्हयन्याच्या एंडाक सुमार चालू जावपाक शकता. आनीक थंयच्यान जे सगळें लक्ष दवरपाक हे एरियेचेर बऱ्याक पडटले अशी तांणी म्हायती दिल्ली आसा. त्याच बरोबर तांणी सांगलां की मोतीडोंगर ही एरिया खूब हांगा तांणी जेन्ना पळोवणी केली तांकां दिसून आयलें की खुबशी कडेन घाण जाल्ली आसा आनीक म्युनिसिपालिटीक सांगून हो कंप्लीट जागो आसा तो सॅनिटायज जातलो. ह्या आउटपोस्टाचे एक फायदो म्हणजे की थंयचे हाजेर लोकॅलिटीचेर नजर दवरपाक मेळटलीच. त्या बरोबर थंयच्यान जे लोकांक मडगांव येवपाक जावं आजूबाजूच्या लोकांक मडगांव पुलीस स्टेशनार येवपाक गरज पडपाना. थंयच तांचे केसी जावं कंप्लेन कितें आसा ते थंयच बरोवन घेतले. आनीक हें आउटपोस्ट आतां ऑलमोस्ट चालू जावपाचें आसा. एक बंदशें घर मोडकरे घर आशिल्लें हातूंक रिपेर करून आतां हें आउटपोस्ट चालू जातलें. मडगांवच्या आमदारान तांणी दिल्ले म्हायती प्रमाणे मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी तांकां सहकार्य केल्लें आसा आनी तांणी हो जो बंद मोडकरे घर आशिल्लें एबंडंट कोणाची मालकीचें न्ही तें तांणी रेनोवेट करून दिल्लें आसा. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकानेकर. टी टायम बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, बट एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र, क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष